पवित्र सत्रांतलो सोमार जोवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 12 ओळी 1 ते 11। पास्काचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हटल्यार जेजू बेतानियेक आयलो। ताणें मेल्ल्यांतलो जीवन केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो। थंय जेवण केलें। मार्ता परमोस करताली आनी ताचे बरी जेवणाक बसलेल्या मदें लाजार आसलो। अस्सल जता माशीचें चड मोलाचें एक रथभर परमळी तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दमदमीत परमळान घर भरलें। तेन्ना ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्करियोतान म्हटलें, हे तेल 300 दिनारांक विकून ते दुर्बळांक दिवंक नजो आसले। ताका दुर्बळाचे पडलोले म्हणूनय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें अशें म्हटलें। ताचे लागीं पंक्तीची गाड आसताली देखून तातूंतले घालताले ते तो आपणाक काडी। जेजून म्हटलें, तिका किमार करूं नाकात। म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो परमळ सांबाळचो आसा। दुबळी सदांच तुमचे मदें आसा, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसना। जेजू थंय आसा म्हूण जुदे लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें, म्हणटूच ती थंय आसली। जेजूचेच पासत म्हणूनय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जीवन केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक म्हणून मुखेल याजकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें। कित्याक ताका लागून जायते जाण जुदेव ताका सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवताली। जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। वाखांडी तुका क्रिस्ता।